नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. हांव दिप्ती काकोडकराच्या लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. भाजपा प्रवेशा खातीर काँग्रेसीची बी लायन आपल्या संपर्कात, मंत्री माविन गुदिन्होचो दावो. भाटकारांच्या जाग्यात आशिल्ली मुणकारांची 300 स्क्वेअर मीटर मेरेन घरां करतले कायदेशीर, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत यांची माहिती. राजधानी पणजे सयत मडगांव, वास्को आनी म्हापशा जातलो बस स्फोट, येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होची माहिती. नवी समिती वेचून सिवरेजीचो प्रश्न करतले, बेगोबेग सुटावो, मंत्री आलेक्स सिकिरान दिले शेख धोनियाक आश्वासन. दिवचल गट काँग्रेसीन घेतली महत्वाची बसका, पार्टीचे काम फुडें व्हरून येता ते लोकसभेच्या वेंचणुकेची चल्ल्या नेटान तयारी. आणि 2022च्या सनबर्नाक दिल्ली परवानगी बेकायदेशीर, आयोजकांनी सगळ्या नेम आणि अटी पाळपाक जाय, उच्च न्यायालयाचो आदेश. आता खबरो विस्तारान. काँग्रेसीची बी लायन भाजपा प्रवेशा खातीर आपल्या संपर्कात आशिल्ल्याचो दावो मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी केला. एकल्याक भाजपात घेवन आमी समाधानी आसात. आता हेरांच्या प्रवेशाक लागून आमच्यात कोफूस जावं नाका. तांकां घेवपाक जाय जाल्यार छाननी करून, तशेंच भाजपा नेत्यांची मतां विचारांत घेवन तांचो पक्ष प्रवेश करतले अशें माविनाचें म्हणणें. Many people are in touch with me, you're right. there is a B line. But as I said, म्हाका सगळ्यांकूच घेवन हिंगा म्हणजे कन्फ्युजन केल्लें नाका, आमचे भितर कन्फ्युजांव केल्लें. एक आमी घेयला, आमी हॅपी आहा, आनी हेरां सारकें स्क्रुटिनी करून सगळ्यांची परवानगी घेवनूच हांव तें डिसिजन घेतलो. हांव एकटो घेवपा ना. But there is a B line already. Of course, there is a B line. Everybody wants to join. They have realized, especially after those 3 state election, Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh, तांकां दिसता काँग्रेसी फ्युचर नाच म्हूण, आनी ताका लागून मागीर हिंगा दुसरेच भाशेन मागीर उलोवपा लागता, करता. तुका सांगलां न्हू केव्हा करता ते. गोंयाक 4 बस स्फोट मेळटले, येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन म्हायती दिल्या. गोंयांत बस स्फोट जावचे हाचे खातीर पयलींच्यान यत्न जाताले, पूण केंद्रा कडल्यान फावो तो प्रतिसाद मेळूंक नाशिल्ल्यान ते जावपाक शकले ना. आता केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांचे वांगडा उलोवप करून गोंयां खातीर पणजे, मडगांव, वास्को आनी म्हापशे शारांत बस स्फोट जावचे म्हणून मागणी केल्या. तशेंच केंद्रीय मंत्र्यांनी हे खातीर हयकार दिल्ल्याचें मंत्री माविन गुदिन्होन सांगलें. आनी आज बाब नितीन गडकरी जेन्ना येता गोंयान, सगळे ऑफिशियल्स येयल्या बरें जातलें. आमी एकदांच ते सॉर्ट आउट करया बस स्फोटाचें. तेणें सांगलां येस, म्हाकाय जाता तितले बेगीन करपा जाय. कितें तरी आमी एक टेक्निकल डिफिकल्टी येयला म्हूण सांगलां, बट वी वील सी सम वे आउट एंड वी वील सी दॅट इट इज डन अशें तेणें म्हाका आश्वासन व्हेरी क्लियरली दिलां. आपूण करतलोच म्हूण, आनी एकदां तो सांगल्यार करता म्हणल्यार तो 100% करता. सो म्हाका खात्री आसा बस स्फोटूय आमचो जातलो. आनी हांवें ताका सांगलां म्हाका प्रायोरिटीचे तोडी एक वास्को दी, एक पणजे दी, एक मारगांव दी आनी एक म्हापसा दी, आनी 2 मागीर हांव सांगता. हे 4 पयले मुखेल आहा ते इमिडिएटली म्हाका दी म्हूण. फॉर युअर इन्फॉर्मेशन, दॅट वॉज ऑलरेडी प्रोपोज्ड लॉंग बॅक. मोस्ट ऑफ द थिंग्स वीच यू सी दे आर कमिंग अप नाव वे प्रोपोज्ड ड्युरिंग मच अर्लियर बाय मी. Successive government, only when Kamalnath was the National Highway Minister, he had okayed it. Then one Mr. Joshi came, त्याने कॅन्सल केल्ले. परत परिकर येयला तेन्ना रिवायव केले, आनी परत हांवें आनी जोरान रिवायव केला. आनी आज बाब नितीन गडकरी जेन्ना येता गोंयान, फाउंडेशन स्टोन, एज यू नो, फॉर दोज 2 आयकॉनिक टावर्स, which is going to be the biggest thing like Eiffel Tower. Means altogether different things are going to happen in Goa. End of 5 years, you will see, wow, is this Goa? अशें जातलें. हे दृश्टीन सरकार काम करता.
शुक्रारा शेख धनी यांनी पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिगेराची भेट घेऊन सिवरेजीचो प्रश्न सुटावो करपाची मागणी केली। ह्या वेळार शेख धनी क्रूज कार्दोजो तशेंच हेर शेख धनी लेगीत उपस्थित आशिल्ले। ह्या कामां खातीर नवी समिती वेचून हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करपाचें आश्वासन मंत्री आलेक्स सिगेरान दिलें। एनवायरमेंट मिनिस्टर मेळ्ळा पहिले की आमचे विचार शेकाचे सुवेजाक लागून एक लास्ट टाइम इश्यू जाल्लो व्हडलो, सो आमी तेका एक सोल्युशन काडपाक लागून आमी एनवायरमेंट मिनिस्टर कडेन डिस्कस करता। सो आता एक एजन्सी एनवायरमेंट मिनिस्टरान सजेस्ट केल्या, तेणी वचून विचार स्टडी करून आतां आमकां एक प्रपोजल दिवपाचो आनी तो प्रपोजल आमी मागीर आमच्या शेक मुखार दवरून आमी ते फायनलायज करपाक। बट कितें आहा, हे करपाक जाय आनी आमकांय करपाक जाय, तेका लागून आमी आयज एनवायरमेंट मिनिस्टर मेळपाक आतां शेकान स्टार्ट केल्या। सो थोड्यांनी 5000 लिटर टँकी घातल्या, थोड्यांनी 10,000 टँकी हाडल्या। सो सद्याक टँकान कलेक्शन करून दवरता आमी। आता स्टार्ट केलं, एक वीक पासून जालें ना शेका स्टार्ट केलं। आनी ट्युरिस्टूय ना गोंयांत, खरें म्हणल्यार ट्युरिस्टूच ना गोंयांत। हांव नको कितें चल्लां तें, खरें म्हणल्यार थोडे सारके बेजार जाले शेकांक लागून, लेट जाली, एकोदान डिले केली। आमी आतां गव्हर्मेंटाक मागतले की आमकां 3 म्हयन्याचे आमचे जे फी घेतल्या, आमी शेकां ऑपरेट करूंक ना 3 म्हयने आनी आमकां अलर्टूय करूंक ना, सो ती आमी रिड्यूस करूंक मागता। Sewage disposal, we had a meeting now. Last time there was another proposal. No, the proposal still stands. The only issue is that we require an immediate solution. So, we are talking to an agency who is doing this work. And doing the work meaning collecting sewage as of now. So today we've had a meeting with the association and the agency. And the agency has been asked to conduct a survey, study the ground realities in the coastal belt, and give us a proposal, or rather give the association a proposal. Shack owners would have to pay the agency, and the agency is willing to invest in the pipelines and collection tanks and all that. So they will be meeting on I think 20th, and then we'll take it forward from there. No. See, we are still studying that. The only issue is that will take time. In the meanwhile, that is the prerequisite to opening of shacks is sewage collection. So by the time those proposals get approved by the government, it will take some time. So this, I thought, would be one solution that is available that can start overnight. पार्टीचे काम फुडें व्हरून येता ते लोकसभा वेंचणुके खातीर नेटान तयारीक लागात असो सल्लो काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी कार्यकर्त्यांक दिला। शुक्रारा राती दिवचल गट काँग्रेसीची एक म्हत्वाची बसका जाली। गोंय प्रदेश काँग्रेसीचे ज्येष्ठ उपाध्यक्ष MK शेख आणि प्रदेश सरचिटणीस विजय विखे यांच्या मार्गदर्शनाखाला ही बसका जाली। बिचोली ब्लॉक काँग्रेस कमिटीची बसका जावन आसा। अश्यो बसका आमी गोंयभर सुरू केल्ल्यो आसा। आनीक आमी दक्षिणेच्यान सुरू करून आतां उत्तरेक आमी आयल्यात आनी हांगा वेगवेगळ्या मतदारसंघांनी वचून आमचे जे ब्लॉक कमिटीज आसा तांचे विचार आमी आयकून घेतात आनी तांकां पार्टीचें काम कशें फुडें व्हरप हाजे विशीं आमी तांकां मार्गदर्शन करतात। की प्रत्येक आमचो जो शेड्यूल जो आमी प्रोग्राम आमच्या पार्टी प्रेसिडेंट आनी आमचे इन्चार्ज आसले टागोर आनी आमचे सिनियर वायस प्रेसिडेंट शेख साहेब तेंच्यांनी एक प्लॅन केला आनी प्लॅना प्रमाणे आमी वयता प्रत्येक हेका आनी ज्या ब्लॉकांनी खंय तरी आमकां कमीपणा हे जाता तें आमी तांकां सांगतात आनी थंयसर काम करपाक जाता। कारण आतां एक 3 ते 4 म्हयने इलेक्शन येवपाचें आसा आनी इलेक्शन म्हटल्या बरोबर आमची जोरान तयारी कार्यकर्ते जाल्या परत खुबशे लोक आमकां सांगतात की काँग्रेस पार्टी आमी काँग्रेस पार्टी वांगडा आसा म्हणून। त्या खातीर लोकांनी जे आमचे कार्यकर्ते आहा मेंबर्स आहा आनी जे ब्लॉक आमचे ऑलरेडी एक्जिस्टींग आसा ते बूथ मेरेन पावतले आनी बुथा मेरेन काम चालू आसा। ते आमचे कार्यकर्ते आमच्या कडेन आहा, कार्यकर्ते खंय वचोंक ना आनी त्या शिवाय एडिशनल जे सरकारान ह्या जे सगळे गोंयभर जे म्हारगाई देशभर जे हे तांडव दवरला पळय आनी खुबशे इश्यूज आसा ते लोक येवन आमकां सांगतात की ह्या फावटी काँग्रेस दोनूय सीट जे काँग्रेसचे येवपाक जाय म्हणून आनी नॉर्थचो सीट आमी भरघोस मतांनी घेतले।
2022च्या सनबर्नाक दिली परवानगी बेकायदेशीर आशिल्ली अशें मुंबय हायकोर्टाच्या गोंय खंडपीठान स्पश्ट केलां. फुडल्या कार्यावळींक परवानगी दिता ती कृती आराखड्या प्रमाण आसा काय ना तें पळोवपाक सरकारी उच्च अधिकाऱ्यांचो एक खास विभाग स्थापन करतले. तशेंच ईडी एम्साचे सुवातेर पोलीस प्रदूषण नियोजन मंडळाचे वरिश्ठ अधिकारी हाजीर रावन स्वता नदर दवरपाचो आदेश दिला. ते भायर सनबर्न आयोजीत करपी कंपनीक याचिकादारक अटी नेम आनी 25,000ची आर्थीक भरपाय दिवपाचो आदेश कोर्टान दिला. भाटकारांच्या जाग्यान आशिल्ली 300 घरां मुणकार कायद्या अंतर्गत कायदेशीर करपाचें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलां. जाल्यार शेनवार सावन प्रलंबीत आशिल्ले मुणकार खटले सोडोवपाक मामलेदाराच्या न्यायालयांत सुरवात जातली अशें मुख्यमंत्र्यान कळीत केलें. पेंडिंग ऑफ मुणकारियल एंड टेनन्सी केसीस गोंय मुक्त जावन 60 वर्सां जाली, म्हटल्यार आयज सुद्दां आमचो मुणकार त्या स्वताच्या घरात जो रावता ताका खबरूच ना एकदां की हे फक्त घर आपल्या नांवार आसा, ही जागा आपल्या नांवार जावंक ना. आनी बऱ्याच जाणांनी कदाचित केसीसूय बी एप्लाय करूंक नासल्यो. हांवें जेन्ना रिव्यू घातलो तेन्ना 2000 केसीस एप्रॉक्सिमेटली ह्यो उत्तर गोंयांत आसा आनी 1,500 एप्रॉक्सिमेटली केसीस ह्यो दक्षिण गोंयांत आसा. हांव फक्त मुणकारियल केसीसाचेर पयलीं उलयतां. घरां आसलेलो जागा आनी हाज्या व्यतिरिक्त आनिकूय बी आसतले. आमी सगळ्या मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टर हांकां ऑर्डर दिल्या की जाता तितके बेगीन मुणकारियल केसीस आमी डिस्पोज करपाक जाय. आनी मुणकारियल केसीस डिस्पोज करपा खातीर 4 गजाली म्हणजे 4 मुद्द्यांचेर एक घर हें तुमच्या नांवार आसपाक जाय आनी तें घर आमी जशें म्हणटा की 1970च्या पयलीं आसपाक जाय. 1 and 14 खंय तरी हावज ओन बाय टेनंट एक बाकीचो खंयचो तरी डॉक्युमेंट आसपाक जाय. तिसरें लायट किंवा उदक हें तुमच्या नांवार आसपाक जाय. आनी चवथी गजाल जी म्हटलां आमी त्या घराच्या नंबराचेर आसलेलो वोटींग लिस्टान जरी नांव आसत जाल्यार 4 पैकी एक डॉक्युमेंट लावन आमी मुणकारियल म्हणजे आपलें घर गांवांत आसत जाल्यार 300 स्क्वेअर मिटर जागा ही तुमच्या नांवार जाता मुणकारियल ऑर्डरीच्या नुसार. आनी तेजो सनद दिवपाचो प्रोसेस सुद्दां आमी सुटसुटीत केला. म्हणून म्हणटा आमी मुणकारियल केस पास जाली काय ताची परचेज ऑर्डरी तोच मामलेदार पास करतलो आनी परचेज ऑर्डर जाली काय ताका सनद ही दितलो. ताज्या उपरांत ताजें घर हें रेग्युलरायज करपाची फुडली स्टेप आसा. म्हणून हे 3 म्हयने आमचे सगळे मामलेदार आयज शेनवार पण आयज सगळ्या मामलेदार ऑफिसांनी तांचो स्टाफ मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टर अवेलेबल आसा. हणजूण वागातोर दर्यादेगेर बेकायदेशीर फोग लायिल्ल्यान सुक्या तणाक उजो पेटलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हणजूण वागातोर दर्यादेगेर आशिल्ल्या एका हॉटेलांत व्हडलो इव्हेंट सुरू आशिल्ल्यान तांच्यांनी फोग लायिल्लो. जाल्यार सगळ्या इव्हेंटाक ते फोग लायतात अशें थळाव्यांचें म्हणणें. देखून थळाव्यांच्या मनात सध्या भंय निर्माण जाला. कारण कांय म्हयन्यां पयलीं अशीच एक घडणूक घडिल्ली. देखून प्रशासनान बेगोबेग पावलां उबारपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. फाटीं एक न्यूज चॅनलान रिपोर्ट केल्लो हिंगा फायरवर्क्स जाता म्हणून वागातोर बिचार आनी एक हॉटेल आसा डब्ल्यू म्हणून ते एवरी इव्हेंटाक हिंगा बिचार फायरवर्क्स करता आनी इट बिकम्स व्हेरी डिफिकल्ट एंड व्हेरी रिस्की फॉर द पीपल दोज हू आर कमिंग इवन द ट्युरिस्ट एंड द लोकल्स. तर ऑलरेडी रिपोर्ट करून आसतना पासून हांवें रिक्वेस्ट केल्ले ऑथॉरिटीक टू कम एंड डू पेट्रोलिंग एंड टू टेक एक्शन अगेन्स्ट दोज हू आर बस्टिंग फायर क्रॅकर्स ऑन वागातोर बीच. आयज जालें कितें हांव वॉकाक गेल्लो तर हांवें थिंगा पयलें जेन्ना फायरवर्क्स तेंच्यांनी लायलेले आसलेले तेन्ना हांवें 112 कॉल केले. 112 कॉल करिना करता म्हणून विदीन फ्यू मिनिट्स तेंच्यांनी फायरवर्क्स लायलो थिंगा आनी सेम स्टोरी जाल्ली तेन्ना इव्हेंटूय आसलेलो डब्ल्यून. तर आनी खूब विंडी जाल्लेले, खूब वारें मारताले. तर हांवें पळयलां तर वाऱ्या वांगडा एक फायरवर्क्स तेंचे प्रॉपर्टीन येवन खूब उजो पेटलो थिंगा आनी 1-2 फायरवर्क्स न्हू बिचारूय येयलोलो. व्हेरी नायफ सीन. इट वॉज अबाउट टू हिट वन कपल. इट इज व्हेरी रिस्की. हांवें फाटीं ऑथॉरिटीक म्हणलेलें टू कम टेक एक्शन एंड डू पेट्रोलिंग एवरी डे बिकॉज एवरी इव्हेंटाक अशें तर घडत जाय जाल्यार आनी इफ एनी ट्युरिस्ट ऑर द लोकल इज बींग हर्ट वीथ दीस फायर क्रॅकर्स इट वील बी रिस्की यू नो. सो हांव मागता ऑथॉरिटीक परतून की तुमी हिंगा येवन पेट्रोलिंग करचें आनी एक्शन घेवचें. सो दीस थिंग शूड स्टॉप. These firecrackers, busting of firecrackers should stop immediately.
पोरसकडे पेडणे राष्ट्रीय महामार्ग 66 एक ट्रकान डिवायडराक नेकतान धक्को दिलो. सुचोवणी फलक आनी लायट नाशिल्ल्यान अपघात घडला. कोणाकूच जिवीत हानी जावंक ना. सरकारान हाची दखल घेवन सुचोवणी तक्ते लावचे अशी थळाव्या पेडणेकरांची मागणी आसा. पेडणे म्हालांतलो राष्ट्रीय महामार्ग 66 महाखाजन धारगळ ते पत्रादेवी मेरेनचो रस्तो अत्यंत धोकादायक स्थितीत आसा. ह्या रस्त्याचे काम भाजप सरकारचो आवडतो कंत्राटदार MVR ह्या कंपनीक दिल्ले आसा आणि ही कंपनी आपणाक जाय तशा तरेन रस्तो करता. आयज मेरेन थळाव्या नागरीक, थळावे आमदार, थळावी पंचायत कोणाकूच विश्वासात न घेता राष्ट्रीय महामार्गाचे काम जोरान सुरू केल्ले आसा. राष्ट्रीय महामार्ग काम करत असताना ज्या तरेन पयली गावागावांक जोडणारे सर्व्हिस रस्ते आवश्यक असले ते रस्ते करपाक हांचे कडेन वेळूच ना. जी जागा संपादित केल्ली त्या जागेन राष्ट्रीय महामार्ग तयार जाता आणि आता गावाक जोडपी सर्व्हिस रस्त्या खातीर जागोच उपलब्ध ना अशी स्थिती आहा. आणि अत्यंत जी धोकादायक वळणां आसात त्या वळणांचेर कसल्याच तरेचे दिशादर्शक फलक ना, लायट ना रात्रीच्या वेळार. रस्तो खंयच्यान खंय वयता हो दाखोवपी फलक नसल्या कारणान रातीच्या वेळार पोरासकड्या न्हयबाग ह्या वाठारांत अपघाताचे प्रमाण दिसान दीस वाडत आसा. बरी कामगिरी केल्ल्या 7 पोलीस अधिकाऱ्यांक तशेंच 3 उजो पालोवपी दळाच्या कर्मचाऱ्यांक मुख्यमंत्री पदकां जाहीर जाल्यात. गोंय मुक्ती दिसा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या हस्तुकी ह्या पदकांचे वाटप जातले. पुलीस खाते तशेंच उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांक ही पदकां जाहीर जातात. उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक निधीन वाल्सन हांच्या सयत 7 पुलिसांक बरी कामगिरी केल्या बद्दल मुख्यमंत्री भांगरा पदकां फावो जाल्लेली आसा. 19 डिसेंबराक गोंयच्या मुक्ती दिनाच्या दिसा ही मुख्यमंत्री भांगरा पदकां तांकां मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी भेटयतले. त्याच बरोबर होमगार्ड ज्ञानेश्वर तुळसकर आणि सिंधिया रॉड्रिग्स हांकां मुख्यमंत्री गृहरक्षक पदक फावो जाल्लेले आसा. तशेंच उजो पालोवपी दळाच्या 3 अधिकाऱ्यांक मुख्यमंत्री पदक फावो जाल्लेले आसा. तर हाची वळेरी अशी आसा. उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक निधीन वाल्सन हांकां मुख्यमंत्री भांगरा पदक फावो जाल्लेले आसा. त्याच बरोबर मडगांवचे कोंकण रेल्वेचे पुलीस उप अधीक्षक गुरुदास कदम, केपें उपविभागीय पुलीस उप अधीक्षक निलेश राणे, कालांगूटचे पुलीस निरीक्षक परेश नायक, ओल्ड गोंयचे सहाय्यक निरीक्षक निळखंठ एकावडे, कोलवा वाहतूक विभागाचे सहाय्यक निरीक्षक जितेंद्र फळदेसाय, पणजेचे हवालदार नितीन गांवकर. त्याचबरोबर उजो पालोवपी दळाचे जे अधिकारी आसात तांकां मुख्यमंत्री अग्निसेवा पदक फावो जाल्लेले आसा. तांची नांवां अशीं आसा. उप अधिकारी शिवराम नायक, लिडिंग फायर फायटर विष्णू गावस, फायर फायटर नितेश पागी. अशी ही वळेरी आसा. 7 पुलिसांक मुख्यमंत्री भांगरा पदक फावो जाल्लेली आसा. आणि ही जी पदकां आसा मुख्यमंत्री भांगरा पदक ती तांकां गोंय मुक्ती दिनाच्या दिसा म्हटल्यार 19 डिसेंबराक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी भेटयतले. विजेचो शॉक लागून मरण आयिल्ल्या लायनमॅनाच्या प्रकरणाचो तपास करपा खातीर खासा उच्च स्तरीय समिती ह्या म्हयन्या भितर वीज खातें नेमतले अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी दिल्या. लायनमॅनांनी काम करतना खबरदारी घेवपाक जाय अशें मंत्री सुदीन ढवळीकरांचें म्हणणें. काजरवाडा वेतोळ्या बिरेस्तारा राती रस्त्या कुशीक मातयेत पुरून दवरिल्ल्या अवस्थेत थळाव्याची कूड सापडली. खून करून ही कूड मातयेत पुरयल्या असो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायला. फोंडे पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात. ब्रेस्तारा राती काजरवाडा बेतोड्या रस्त्या कुशीक पुरिल्ल्या अवस्थेत तळाव्याची कूड सापडली. हाचो कोणे तरी खून करून रस्त्या कुशीच्या फोंडकुलांत कूड पुरोवन दवरला असो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायला. काजरवाडा बेतोडेचो रविदास गावडे फाटले 2 दीस बेपत्ता आशिल्लो.
आनी ताचो सोदवाव चालू आशिल्लो. बेतोडा जंक्शनार आशिल्ल्या दुकानांतल्या सीसीटीव्ही कॅमेराच्या आदारान काजरवाडा मार्गान वतना तळाव्यांक तो दिसलो. उपरांत त्याच मार्गान तांच्यांनी सोदवाव सुरू केलो. पयलीं रस्त्या कुशीक ताचे चप्पल सापडले आनी उपरांत रस्त्या कुशीच्या फोंडकुलांत पुरोवन दवरिल्ली कूड मेळ्ळी. ह्या घडणुके उपरांत तळाव्यांनी रस्तोय आडायलो. जाल्यार रस्त्यार जे म्हालाचे ट्रक पार्क करून दवरतात तांकां काडचे अशी कागाळ तळाव्यांनी खूबदां केल्ली, पूण कोणेच हाचेर लक्ष दिलें ना अशें तळावे सांगतात. आता ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास फोंडा पुलीस करतात. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आता कोलवाळ जेलींतली एक धक्कोदायक घडणूक उक्ताडार आयल्या. रशियन कैद्यांक चोरया मोबायल दिवपी खुद्द बंदखण मंत्रालया कडेन संबंदीत एके बायल अधिकाऱ्याक IRB पुलिसांन धरली. नेमके कितें घडलें तें पळोवया. कोलवाळ बंदखणींतल्या रशियन कैद्या खातीर मोबायल फोन घेवन वचपी एके बायलेक IRB पंगडान धरली. आश्चर्यचकीत गजाल म्हळ्यार ही बायल बंदखण मंत्रालय सेवे कडेन संबंदीत आशिल्ली. एक मोबायल फोन आनी 4 सिम कार्डां कपड्यांनी लिपोवन ती एका रशियन कैद्याक दिवपाक वताली तेन्नाच तिका IRB पुलिशेन धरिल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या. मजगती मोबायल फोन बंदखणींत आशिल्ल्या रशियन कैद्याक दिवपाक गेल्ल्याची तिणें कबुली दिल्या. कोलवाळ जेलीन मोबायल फोन आणि सिम कार्डाची चोरी करतना एका बंदखण मंत्रालयाच्या सेवकाक अटक केल्ली आसा. बंदखण मंत्रालय सेवेचे वांगडी कोलवाळे ज्या कैदी बंदखणीत भेट दिताले तेन्ना ही घडणूक घडली. तशेंच ही बायल बंदखण मंत्रालय सेवेंतल्या वांगड्यांतली एक. IRBच्या बायल कर्मचाऱ्यांनी तिच्या कपड्यांत लिपयल्ल्यो मोबायल फोन आणि सिम कार्ड चोरी करतना तिका धरले. अशें कळटा की कोलवाळे जेलीन अंडर ट्रायल आशिल्लो एक रशियन कैदी हाच्या संदर्भात तिचो कितें तरी कनेक्शन आसा अशें सुत्रांनी उक्तायलां. ह्या बेकायदेशीर कार्यावळींत फाटल्यान कितें हेतू आसा हाची चवकशी अधिकाऱ्यांनी सुरू केल्ल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. ल्हान राज्यांमंदी गोंयांक नॅशनल एनर्जी कन्झर्वेशन पुरस्कार फावो जाला अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी दिली. गोंयच्या वीज यंत्रणेक अपग्रेड करून वीज पुरवण व्यवस्थीत करपा खातीर वीज खात्यान वीज खात्याची उपकेंद्रां, ट्रान्सफॉर्मर अपग्रेडेशन तशेंच हेर साधन सुविधा सारके करपाचें सुरू केलां अशी माहिती मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी दिली. जे डिपार्टमेंटात काम केलें ते वाखाणण्या सारकें नक्कीच आसा अशें म्हाका दिसता. आनी ताका सगळ्यांत पयलीं हांव सगळे जे चीफ इंजिनियर, सुपरिटेंडिंग इंजिनियर, इलेक्ट्रिकल एक्झिक्युटीव इंजिनियर, असिस्टंट इंजिनियर आनी ताजे सकयल अप टू लायनमॅन पर्यंत तांचें अभिनंदन करता अलॉंग विथ सेक्रेटरी. कालचो जो एवॉर्ड आमी घेतला तो म्हजे बरोबर गोंयचो चीफ सेक्रेटरी आशिल्लो आनी चीफ सेक्रेटरी आनी हांवें स्वता वचून हो एवॉर्ड थंय घेतलो. कारण फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री गोंयांत पावर डिपार्टमेंटान हो एवॉर्ड. सर्वसामान्य मनशाक जो त्रास जाता म्हळ्यार ताची लायफ वता हाजोय प्रॉब्लेम सॉर्ट आवट करपा खातीर प्रत्येक गांवांत ज्या कडेन ट्रान्सफॉर्मर आसा, ज्या कडेन सबस्टेशन आसा थंय आमी मिटर बसोवपाचें ठरयलां. थोडे मिटर बसयलेय बी आनी त्या गांवांत चोरी कितली जाता तेही आमकां इतल्यान कळटलें. दोनूय गोश्टी आमकां कळटलें. लोकांक योग्य तरेन वीज निर्मिती आमी जी दिता ती तांचे पर्यंत पावता की ना हेंय आमकां पळोवपाक मेळटलें. आनी दुसरें जी वीज आमी गांवांनी दिता ती वीज आनी जो आमकां बिलींग येता, कंज्युमर बिलींग येता आनी तातूंत आमकां तातूंतल्यान हो बारीक स्टेजीक आमकां सेकंड रँक मेळून हो एवॉर्ड मेळ्ळा. हाजें श्रेय हांव परत म्हज्या इंजिनियरांक दिता. हो एवॉर्ड मेळिल्ल्या कारणान आमकां एक स्फूर्ती मेळ्ळ्या आनी ही स्फूर्ती घेवन फुडें जी वीज निर्मिती करपा खातीर आमचो पावर डिपार्टमेंट वेगवेगळे तरेन प्रयत्न करतलो आनी जो कितें कन्जर्वेशन आनी एफिशियन्सी खातीर वाडोवपाक जाय ते सगळे पयशे आमी मोडटले. वास्को पोलिसांनी कर्नाटकाच्या मोहम्मद युसूफ हुसैन शेख ह्या आरोपी कडल्यान चोरयेचे 9 मोबायल जप्त केले. ह्यान पयलीं मुरगांव पोलिसांनी 20 मोबायल चोरी प्रकरणात ह्या आरोपीक अटक केल्ली अशी माहिती पुलीस निरीक्षक कपिल नायक हांणी दिली. Today morning, our LIB staff was on patrolling duty
in Moscow city area. So we found one person suspiciously at KTC bus stand with one bag. So we detained him and questioned him. So he was failed to give a satisfactory answer. So after his search was taken by him and found about 9 mobiles worth rupees 1,50,000 in his possession. So when he was asked about the said mobiles, he was failed to give the satisfactory answer. Accordingly, he was detained and brought at the police station and conducted a detailed inquiry, and it was revealed that the said mobiles has been stolen by this person from Penjim, Margaon and Kolwa area. So he disclosed his name as Yusuf Sheikh, age about 48 years, his residence of Davangere. So last year also he was arrested here at Mamua police station and recovered some 20 mobiles. So now there are festivals like Sunburn and all. So there is every possibility that such type of persons commit theft of such mobile in this area. So we have taken him in custody and now we will conduct a further inquiry. Yes, तो मोस्टली हेच काम करता काही काम म्हळ्यार हांगा येता मोबायल थेफ्ट करता आनी ते व्हरून मागीर विकप हाजे पयलीं मागुमा पुलीस स्टेशनार अरेस्ट केल्लो लास्ट इयर 20 मोबायल सुमार रिकवर केल्ले. फाटल्या 24 वरां भितर बार्देस म्हालांत 2 चोरयेच्यो घडणुको घडल्यात. बिरेस्तारा गणेशपुरी म्हापशेचे फ्लॅट फोडले जाल्यार शुक्रारा पर्बवाड्या कळंगुटे शिवठारेच्या देवळांत चोरी जाली. सध्या गोंयांत चोरयाच्या घडणुकांनी बरीच वाड जाल्या. फाटल्या 24 वरां भितर बार्देस म्हालांत 2 चोरयेच्यो घडणुको घडल्यो. बिरेस्तारा दनपारा गणेशपुरी म्हापसा वाठारांतल्या विनायक निवास फ्लॅटात चोरी जाली. चोरांनी भांगराच्यो वस्ती आनी 1 लाख रुपया मेळून वट्ट 15 लाख रुपयांचो म्हाल फारायलो. जाल्यार शुक्रारा कलंगूटच्या पर्बवाड्यावयल्या श्री वाठारीच्या देवळात चोरी जाली. पितळीची घाट चोरांनी फारायली. ह्या दोनूय प्रकरणां वयल्यान पुलिसांनी अनवळखी मनशा 8 गुन्यांव नोंद केला. फुडलो तपास सुरू आसा. कलंगूट तशेंच म्हापशा शहरान काल 2 चोरयेची घडणूक घडली. पयली म्हटल्यार कलंगूट पर्बावाडो हांगासर श्री वाठारी देवळान देवळाची पितळेची घंटा चोरयेक गेली. देवळाच्या प्रेजिडंटान ह्या घटनेचेर कलंगूट पुलीस स्टेशनार कंप्लेन केली. कलंगूट पुलीस ह्या चोरयेचेर सध्या तपास करीत आसात. दुसरी घडणूक म्हटल्यार दिसाच्या उजवाडात म्हापशा गणेशपुरी हांगच्या एका हावजींग सोसायटीन आसलेले विनायक अपार्टमेंटान रावपी सतीश भुपाली हांच्या घरान चोरी जाली. जेन्ना अशें कळ्ळें की सतीश आपल्या किराणाच्या शॉपाचेर आसले आनी तांची बायल आपल्या भुरग्याक घेवन स्कुलान वताली तेन्ना दिसाचेच खंय तरी तेंच्या घराचे लॉक फोडून चोरांनी तेंच्या घरांतल्या कबडांतले 15 ते 16 लाख रुपया चोरले. तशेंच 1 लाखाचे भांगारूय चोरयेक गेले. ह्या घटनेचेर सतीश हांणी म्हापसा पुलीस स्टेशनार कंप्लेन केली आनी सध्या ह्या चोरयेचेरूय म्हापसा पुलीस तपास करीत आसात. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत